good evening and welcome back to my channel. So friends, आयज तुमकां ब्लॉग हो काय आसचो ना. ओके, सो हांवें म्हटलें एक म्हजी रेसिपी शूट केल्ली आहली, सो ती तुमची ना शेअर करतले. ओके, आनी ती म्हटल्यार दोशीची रेसिपी. ओके, आमची गोवन दोस करता न्हू चण्याची दाळीची पळय ती. ओके, ती म्हजी शूट केल्ली आहा, सो ती हांव तुमची आयज शेअर करता. आनी तेच भाशेन म्हजी 2-3 आनीकूय रेसिपी शूट केल्ली आहा, त्योय बीन हांव म्हज्या चॅनलाचेर अपलोड करतले. पळयता हांव कशें केन्ना कितें अपलोड करपाक मेळटा पळय, ताच्या प्रमाणे हांव तुमच्याशी त्यो शेअर करतले. ओके, सो आयज म्हणटा पळय ती हांव शेअर करता ती दोशीची रेसिपी. सो ह्या क्लिपा फाटल्यान हांव ती रेसिपी तुमकां घालता. ओके, सो ती तुमी पळया आनी रेसिपी कशी आसलेली कितें बीन पळय तें म्हाका कमेंट करून सांगा. ओके, मोदें मोदें स्कीप करून पळयनाका, स्टार्टींग टू एंड पासून पळया आनी हांव खंय चुकलां बीन जाल्यार तेंय बी म्हाका सांगा. ओके, कित्याक हांवें ती फर्स्ट टायम केल्ली, हेजे पयलीं हांवें केन्नाच करूंक नाहली. सो हांवें म्हटलें दिस टायम ट्राय करून पळोवया इफ जाता कितें पळय तें. ओके, सो ताका लागून हांवें ती ट्राय केल्ली, बट तुमकां खरें सांगचें म्हटल्यार दोस खूब बरी जाल्ली. ओके, सगळ्या लायकूय बी जाली ती. जाणा कास्ती खूब आहा तितून, बट स्टील हांवें केली आनी इट टर्न आउट वेरी गूड म्हणपाची. ओके, सो ती तुमी आख्खी रेसिपी पळया आनी म्हाका मागीर सांगा कशी आसलेली आनी कितें पळय तें. ओके, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, आमकां दोस करपाक न्हू पयलें म्हटल्यार चण्याची दाळ एक 6 to 8 hours फुगोंक घालून दवरपाक जाय. हांवें 8 hourसांक ही दाळ फुगोंक दवरलेली. ओके, काय बरी फुगोन येयल्या पळय. ओके, वान्स ती फुगोन जाल्या बरी सॉफ्ट जाता ती. ओके, सो ती हांवें मागीर कुकरान घातल्या आनी ताच्यो 2 सिटी मारल्या. ओके, सो वान्स सिटी मारल्या उपरांत पळय हे भाशेन जातली, सामकी सॉफ्ट जातली. सो ती हांवें काडून एका ताटान बरी निवयल्या आनी ताजी फायन पेस्ट करून घेयल्या. ओके, पळय तुमकां दाखयता हिंगासर. ओके, वान्स ती पेस्ट केल्या उपरांत एका हांडयेन थोडेशें तूप लायलां हांडयेक आनी ती सगळी वांटलेली दाळ तितून घालून घेतल्या. आनी ताच्या उपरांत हिंगासर हांवें घेतल्या 2 नाल्ल. ओके, मातशे तोन्नेचे आहले ते, सो 2 नाल्ल घेतल्या, ते बरे कातल्या आनी तेय बी वांटल्यात. म्हणजे तितली बारीक ना तितले मोठे ना, दिसतूच वांटल्या मिडियम सामके, आनी तेय बीन तितून मिक्स केल्या. ओके, सो हिंगासर तुमकां दाखयता हांव. ओके, सो तेय तितून घायल्या. मागीर ताच्या उपरांत हांवें एड केला पळय तो इलायची पावडर. इल्लीशी चिमटी भर घातला, हांवें चड घालूंक ना. तुमी तुमच्या अदमासान घालपाचो, हांवें चड घालूंक ना तो. ओके, सिन्स हांवें हाफ kg चना दाल घेयला आनी 2 नाल्ल घायल्या म्हूण हांवें हिंगासर एक व्हडलो बावलचो शुगर एड केला. ओके, एकूच बावल एड केला आनी चड करूं ना, नाजाल्यार ती चड स्वीट जातली म्हूण. वन शुगर बी एड केल्या उपरांत हांवें हिंगासर बरोसो एक ताका मिक्सचर दिला गॅसीचेर दवरचे पयलीं. ओके, सगळें तें मिक्स केलां, दॅट इज चून, इलायची आनी शुगर आनी आमची चना दाल वांटलेली पळय ती. ओके, आनी ताच्या उपरांत मागीर हांवें ती गॅसीचेर दवरल्या. ओके, हांवें फास्ट करूंक ना गॅस, मिडियम फ्लेमीचेर ती हांवें शिजयल्या. ओके, सो हिंगासर हे पळय हांव तुमकां दाखयता ही स्टार्टींग. ताच्या उपरांत मागीर ती शिजत येता येता घोट जाता न्हू. अजून शिजत येवंक ना, टायम आहा तेका भरपूर. आमकां लागली 2.5 hours लागलेली आख्खी म्हणजे दोस जावपाक. ओके, सो हिंगासर हांव दवयतालें आनी मामीन घोट दवरलेली आनी आनी हिंगासर हे पळय आतां दोस जायत येयल्या. ओके, घोट जाता हे पळय ती. ओके, सामकी सुक्की येवपाक जाय ती, पोनाक बी लागोंक फावना आनी. सो हांवें इतलें शूट केलां. ताच्या उपरांत मागीर म्हाका शूट करपाक मेळोंक ना, म्हणजे काडचे पयलीं, बिकॉज त्या टायमार लायक धवत रावंक जाय न्हू, नाजाल्यार पोनाक लागता ती. सो ताका लागून म्हाका शूट करूंक मेळना. थंय सांतोनी आहलो, बट तो बिजी आहलो ताच्या कामान, सो म्हाका ताका डिस्टर्ब करपाक नाका आहलें. ओके, सो हेज्या उपरांत मागीर रोखडीच एक 10 to 15 minutes आमची जायत येयली ती, म्हणून आमी मागीर ती सकयल दवरली. ओके,
सो फायनली आमची हिंगासो दोस जाली. ओके, सो आमी ती ताटान काडली, 2 ताटां जाल्ली आमची व्हडली. ओके, सो ती ताटान काडली बी बरी सामकी घी लावन तिका बरी फ्लॅट केली बी आनी ताच्या उपरांत हिंगासर हांवें फॉक घेवन बरी तिका डिझायन दिली. ओके, सो दोनूय ताटांक हांवें सेम डिझायन दिल्ली आनी मागीर हांवें सोमते पीसीस बी मारून दवरलेले, काडल्यार सेपरेट मागीर, बट पीसीस मारून थंयच दवरली मातशी ड्राय जावपाक. ओके, सो ही आसलेली म्हजी आयची दोसीची रेसिपी. तुमकां कशी लागली ती म्हाका कमेंट करून सांगा आनी तुमकां कोणाकूय ट्राय बी करपाक जाय जाल्यार तुमच्यांनी ट्राय करूं येता आनी हांव खंय चुकलां बी जाल्यारूय म्हाका सांगा. ओके, फर्स्ट टायम केल्ली हांवें दोस म्हटल्यार बेस्ट जाल्ली सामकी. ओके.